हो क्वेश्चन आसा तो JSIDCच्या संबंधित आसा ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स ते सगळे म्हाका इन्फॉर्मेशन दिलां ते कंपायल केले. JSIDC एक्चुअली वॉज ए स्पेशल पर्पज व्हेकल बेसिकली टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स ऑफ बिगर मॅग्निट्यूड इन ए फास्ट ट्रॅक प्रोसिजर आणि म्हणून ताजो चेअरमॅन आसता तो स्वतः चीफ मिनिस्टर इज द चेअरमॅन ऑफ JSIDC बेसिकली सो दॅट देर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लेम्स इन completing the projects. But what I notice here after going through all these lists, there are many projects which are remaining pending for a long time. I don't know what is the reason. I will just bring to the notice of the Chief Minister what I have got here information. See, एक असा project स्पीकराच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीक आसा रवींद्र भवन. आता 17 डेट ऑफ कमेन्समेंट 2017, डेट ऑफ कंप्लीशन 2019. यू मस्ट बी अवेर कितें पोजिशन. तो प्रोजेक्ट तसोच कंप्लीट आहा 60% कंप्लीशन दाखयता. नाव रिनोवेशन ऑफ रवींद्र भवन आमचो मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कुडचोरें तोय तसोच डेट ऑफ कमेन्समेंट 22/9/2015, कंप्लीशन 31/3/2017. वी आर इन 22, 70% कंप्लीशन दाखयता. तिसरो प्रोजेक्ट आसा डिस्ट्रिक्ट आणि सेशन्स कोर्ट्स बिल्डिंग्स इन मेर्से तोय तसोच आसा 6/10/2016 कमेन्समेंट, कंप्लीशन 5/10/2018, 48% दाखयता. हांवें चारच प्रोजेक्ट घेतल्यात. जनरली खुबशे कडेन अशें दिसता. आनी एक ITI मारगांव आसा बिल्डींग विच इज डेट ऑफ कमेन्समेंट 2019 आणि कंप्लीशन इज 27/7 थंय 35% कंप्लीशन आसा. म्हाका चीफ मिनिस्टर कडल्यान जाणून घेवपाक जाय वॉट आर द रिजन्स फॉर इतले पेंडन्सी उरपा खातीर. बाकीचे आय कॅन अंडरस्टँड. आतां एक नॅशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काय कितें तरी आहा कारंजाळी ताजो 2% प्रोग्रेस जाला. देर मे बी डिफिकल्टीज बिकॉज इट इज बेसिकली सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट बी तसलें कितें आसपाक. हे लोकल प्रोजेक्ट्स जाच्या खातीर लँड आसा. म्हणजे हांव येता वतना काणकोणचें केन्नाय त्या वटेन गेलो जाल्यार काणकोणचें रवींद्र भवन बी दिसता. कितें कारण कितें? वॉट कूड बी द रिजन फॉर दीस? बिकॉज होल पर्पज ऑफ JSIDC वॉज टू कंप्लीट द बिगर प्रोजेक्ट्स ऑफ बिगर मॅग्निट्यूड इन ए फास्ट ट्रॅक. खंय तरी कितें कन्सल्टंट्सांचे प्रॉब्लेम जाता. वॉट इज द प्रॉब्लेम? विल चीफ मिनिस्टर टेल मी. स्पीकर सर, सगळ्यात पयलीं व्हडलें रिजन जें आशिल्लें इट इज एन कोवीड पॅन्डेमीक. फाटल्या 2 वर्साच्या पिरियडांत म्हणजे सगळें कामूय बंद उरलें आनी दुसरें ड्यू टू द इकॉनॉमीक कन्स्ट्रेन आमी प्रोजेक्ट बरेचशे फुडें व्हरूंक ना. म्हणून हांव मान्य करता फाटल्या 2 वर्सांक आनी एकदां कोविडांतल्या 2 वर्साच्या काळांत केल्ल्या कारणान कॉस्ट एक्सक्लरेट जाले. कॉस्ट एक्सक्लरेट जाल्ल्या कारणान परत तांकां ते प्रोजेक्ट रिवायज करप आनी त्याच रेटीक फुडें व्हरप हें तांकां कठीण जालें. ताच्या खातीर म्हणजे आमी बरेचशे हातूंतले प्रोजेक्ट म्हाका खबर आसा म्हणजे जे 2017-18 सुरू जाल्ले. थोडे प्रोजेक्ट जे कंप्लीशन स्टेजीचेरूय पावल्या. तिसरी गजाल, थोड्या प्रोजेक्टा खातीर आमकां काही प्रोजेक्ट घेता आसतना लँड एक्विजिशन जें आसा हें प्रॉपर जावंक नाशिल्लें. अशाय पद्दतीचे प्रोजेक्ट आसात ते लँड एक्वायरूच नाशिल्ले तेच्या खातीर आनी ते प्रोजेक्ट तेन्ना घेतले गेल्ले आसा. तेय थोडेशे प्रोजेक्टा खातीर फॉर एग्जाम्पल ताजो बैतुल्लो मार्मोगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी एक्सपान्शन ऑफ रोड आनी हें ते लँडूच नाशिल्ली थंयसर. सायडींतली लँडूच आमकां मेळनाशिल्ली म्हणूनय ते प्रोजेक्ट उरल्या. थोडे कडेन फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर्स. थोड्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम घेतलां आनी तेज्या उपरांतूय ते प्रोजेक्ट सोडून गेल्या. अशी डिफरंट रिजन्स जी आसा पळय न्ही ही डिफरंट रिजन फॉर द डिले ऑफ द प्रोजेक्ट आसा. बट आमी प्रायोरिटी लिस्ट फायनलायज केला. प्रायोरिटीन घेवपाचे प्रोजेक्ट म्हणजे नीड कितें गरज आसा ही वळखून आमी ते प्रोजेक्ट हे घेतलेले आसा आनी जाता तितके बेगीन जे आसा पळय न्हू ते प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करतले. म्हाका खबर आसा तेंचो म्हाका दिसता प्रायोरिटीचेर प्रोजेक्ट प्रत्येक आमदारा कडेन डिस्कस केला. इवन दो मागीर ते अपोजिशनांतले आसूं किंवा रुलिंगांतले आसूं सगळ्यां कडेन डिस्कस करून आमकां स्टेटीच्या फायनान्साचोय विचार करून सगळे प्रोजेक्ट आनी ज्या प्रोजेक्टाची प्रायोरिटी आसा म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आतां आमकां फार्मासी कॉलेज कन्स्ट्रक्शन्स घेवपा जाय, आर्किटेक्ट कॉलेज घेवपा जाय. हाजे सारकेली स्टेट ऑफ द आर्ट फेसिलिटीज आमकां तांकां दिवपाकूय जाय ती गरज आसा. मिनवायल आमी काणकोणांतले रवींद्र भवन आसतले जे ऑलमोस्ट कंप्लिशनाक आयला. काही प्रोजेक्ट स्पीकर सर कंप्लीट जावन आशिल्ले इन युजान येनाशिल्ले. फॉर एग्जाम्पल आमी सांकवाळचें कला भवन इन यूजूच येनाशिल्लें. कितलोसोच तेंप तुमकांय खबर आसा, तुमी एअरपोर्टार वतना पळयल्लें. फाटलीं 7-8 वर्सां तशेंच आशिल्लें ते इन यूजान हाडलें. अशें जे ऑलमोस्ट एक 10% 20% जे कंप्लीट जावपा खातीर उरल्या हे जाता तितके बेगीन कंप्लीट करून इन यूजान लोकां शेवटी जाता तितके बेगीन ते इन यूजान हाडपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. माननीय मुख्यमंत्री, म्हाका दिसता काणकोणचें रवींद्र भवन आसा न्ही ताचें काम खूब स्लो आसा सामकें. म्हणजे ते
2017 हांव मंत्री आसतना हांव सुरवात केल्लें अजुनूय ज्या कंप्लिशनाच्या हाजेर येना मातशें जर एक प्रायोरिटीन जर कंप्लीट जालें तर जायत न्ही कारण तें एक 10-20% उरलां काम. हे हांगा दाखयता म्हाका रिपोर्ट. स्पीकर सर एकूच मिनिट. रवींद्र भवन काणकोण आमी आतां नवीन डेट कंप्लिशनाची 31 मार्च 2023 हाज्या पयलीं कंप्लीट करता. रवींद्र भवन कुडचडें माते 31/12/2022 आमी मेर्शे कोर्ट 31/5/2023 पर्यंत आमी कंप्लीट करता. ITI मडगांव तुमची आमी 31 मार्च 2023 ह्यो आमी कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टर्स हांच्यो मिटींग घेवन तांकां डेट्स दिल्या आनी तांकां फंड सुद्दां जे आसा पळय न्ही हांव म्हजें कंप्लीट सोंपनी मरे. हय ITI फातोर्डा कंप्लीट करता म्हणून. हय. स्पीकर सर तुवें फक्त 59 लॅक्स तांकां पे केल्या. एज पर द आन्सर 25.73 crores टेंडर फेज 1 पेमेंट तुमी कांय करूंक ना. थंय हें फुडें कांयच पावूंक ना. मार्चान कंप्लीट कशें जातलें? हांव थंय वचून आयलां. हांव तें रेज करपाचो आशिल्लो मागीर तुवें म्हणलें म्हणून हांव आय जस्ट इंटरप्टेड. जस्ट हांव विचारता आनी सांगता तुका. स्पीकर सर म्हाका कितें दिसता प्रोजेक्ट जरी खूब असले जे प्रोजेक्ट मोठ्या प्रमाणाचेर डिले जाल्या चड वर्सां डिले जाल्या. हे हांवें 4-5 प्रोजेक्ट जाले पळय ते खूब वर्सां ते मातशे प्रायोरिटीचेर इफ यू कॅन लिस्ट इट ऑन प्रायोरिटी. टुडे यू आर गिवन डेट्स बट यू हॅव टू सी दॅट दे स्टीक टू युअर डेट्स. ते जर केलें जाल्यारच तो वालोर ना जाल्यार ताका मागीर तें GSIDC आनी बाकीचे डिपार्टमेंट हातूंत कांयच फरक उरपा ना. पळय GSIDCचें टास्कसाचें आशिल्लें टायम बाउंड सामकें आनी म्हणून चीफ मिनिस्टर हेड्स दॅट ऑर्गनायजेशन सो दॅट थंय आनी कोण अडखळे हाडपा जायना. कितें पेमेंट जाय कितें जाय देर शूड नॉट बी एनी प्रॉब्लेम. दॅट वॉज द पर्पज. स्पीकर सर म्हजो दुसरो प्रश्न आसा. मडगांव रावण फोंडाचो जो ब्रीज आसा जो ब्रीज कितलींशीं वर्सां पयलीं पासून तो सारको वीक जाल्लो आसा. तुमी त्या वटेन वता केपेंच्यान वचपी प्रॅक्टिकली सगळे लोक त्या सायडीच्यान वता. तो ब्रीज केन्नाय पडपाच्या कंडिशनान आसा. इनफॅक्ट कोंकण रेल्वे सांगता पोंच्यान रेल्वे वता स्पीकर सर आनी ताजेर पायपलायनी आसा ताजेर केबल्स गेल्लीं आसा. आनी चीफ मिनिस्टराक हांवें तेन्ना सांगिल्लें ताणें तो एग्री जाल्लो आनी ताणें तें सगळें मागीर कन्सल्टंट अपॉयंट करून एस्टिमेट केल्लें टेंडर जाल्लें. वूड यू टेल मी वॉट इज द पोजिशन ऑफ दॅट वर्क एंड वेन इट वील बी. तो म्हाका जाल्यार तें रिटेंडर करचें पडटा परतें. वॉट इज द एक्झॅक्ट पोजिशन? स्पीकर सर तांच्यांनी जो ब्रीज सांगलो पळय न्ही त्या ब्रिजाचें आमी टेंडरूय केल्लें बट तो टेंडर मोर दॅन 50%चेर हाय आयलो. इतको हाय टेंडर आमी तो परत आतां रिटेंडर केला. सो आमी एस्टिमेटेडूय तेजो पयलींचो आशिल्लो सो दॅट रिएस्टिमेटेड करून परत टेंडर केला. हे फावटी टेंडर जायना फुडें जाता तितके बेगीन आमी प्रोसेस करून ती वर्क ऑर्डर दिवपाक तयार. म्हाका खबर आसा बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी हो विशय बरेचशे फावटी म्हाजे कडेन पर्सनली मांडला विच इज एन आरोबी विच इज एट द रावण फोंड. ओके ताची एक्चुली तेजो स्कोप आनी हे तें सगळें लक्षांत घेवन आमी परत एकदां तेजो एस्टिमेट नवीन एस्टिमेट रेडी केला. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे तो एस्टिमेट परत चुकलेलो तो नवीन एस्टिमेट रेडी केला. तो रिटेंडर ह्या दिसान जाता तितके बेगीन करता. EFC खातीर धाडला फ्रेश एप्रुवल. EFC जायना फुडें टेंडर करता. टेंडर जालें काय म्हणजे इन केस इट वील टेक अनदर 2 months टू टेंडर. काम बेगीन जावं 2 म्हयन्या भितर टेंडर करता. स्पीकर सर म्हजी एकच रिक्वेस्ट आसा की ताजेर लायनी आसात जे PWD ज्यो वॉटर सप्लायच्यो लायनी आसा इलेक्ट्रिसिटीच्यो केबल्स आसा हो एस्टिमेटा भितर तें सुद्दां घालचें. मागीर एस्टिमेट टेंडर जातकीर परत मागीर लायनी काडपाक आनी परत मागीर तांचो एस्टिमेट इलेक्ट्रिसिटीचो केबल काडपाक एस्टिमेट नाका. सो एकच डायरेक्शन दिवपाक जाय की तातूंत भितर जो एस्टिमेट आसा ते करता कारण आतां स्टील बील खूब वाडलां सो इट मे गो स्लायटली हाय. ताकाच लागून रिएस्टिमेट करून जाता तातूंत भितर हे कॉस्ट इन्क्लूड करपा जाय सो दॅट अगेन परत प्रॉब्लम ना. सो कॅन वी एक्सपेक्ट टुडे वी आर इन द मंथ ऑफ से जुलै बाय एटलीस्ट सप्टेंबर ऑगस्ट सप्टेंबर पर्यंत टेंडर जातलो. विजय जस्ट फॉर तुझ्या इन्फॉर्मेशन इट इज नॉट अ 50 lakhs बट इट इज अ 5,97,86,330 rupees वी हॅव पेड. मातसो फिगर कदाचित चुकलो आसत बट इट इज एन 5,97 lakh. हांगा तशें कदाचित फिगर चुकलो आसत बट वी हॅव पेड 5,97 lakh. स्पीकर सर ताका डेटूय दिल्या पळय आतां न्ही ताच्याच कडेन डिस्कस करून वीच इज एन 31 मार्च 2023 कंप्लीट जातलो. कंप्लीट जातलो. व्हेरी गुड. आमी फास्ट ट्रॅक करता. स्पीकर सर तूं एकदां थंय यो. एड्युकेशनचे प्रोजेक्ट आमकां ITI तितके सिरियस आसा आमी त्या बाबतींत आमकां जाता तितके बेगीन कंप्लीट करपाक.
स्टार्ट केल्लो बरो पयलीं तो खूब पयलीं केल्लो तो. ती ITI देशांतली टॉप ITI म्हणून एडजस्ट जाला आनी तांकां आज जागो सारको ना. सो ईच थिंग हॅज टू बी ब्रोकन एंड द नेक्स्ट थिंग हॅज टू बी स्टार्टेड. फेज 1 करूनच जायना तें. फेज 2 फेज 3 बरोबर स्टार्ट जावंक जाय. स्पीकर सर, आमचे बिचोले कॉन्स्टिट्युन्सीन कितले GSIDC प्रोजेक्ट आसात आनी ऑलरेडी आतां एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक आसा ताका TCPन एप्रुवल 2019 दिल्ली. अजून तो प्रोजेक्ट आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सुरू जावंक ना. जो कदंबा बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट आसा तो चालू आसा. ताच्या फुडें एक ते सुलभ शौचालय आसा. आज ते काडपाच्या खातीर लास्ट 4 म्हयने आमी स्ट्रगल करता. प्लस आमचो आनी एक हातून प्रोजेक्ट आसा फायराचो, तोय प्रोजेक्ट आमचो हॉल्टेड आसा. सो आमचे प्रोजेक्ट आतां केन्ना जातले म्हणून हे. स्पीकर सर, हो प्रश्न स्पेसिफिकली बाकी सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो बाब दिगंबर कामत तांच्यांनी विचारला. इट इज नॉट स्पेसिफीक टू द बिचोले कॉन्स्टिट्युन्सी, बट तरी सुद्दां तांच्यांनी विचारल्या त्या प्रश्नाचेर हांव रुटीनली बिचोली तालुक्याचे प्रोजेक्ट आसात ते, कारण हेचो म्हाजोय तालुको म्हणून हांवूय फॉलोअप करीत आसता. तेंचे फायर स्टेशन हांवें वदर सांगलां तशें कॉन्ट्रॅक्टरान टेंडर घेतलो आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर सोडून गेलो. त्या खातीर तो प्रोजेक्ट आमकां रिटेंडर करचो पडटा. ओके, जो आमी ऑलरेडी रिटेंडर करचो पडटा तो जालो. बिचोलींतलो बस स्टँड म्हाका दिसता आमी काम ऑलरेडी सुरवात केलां आनी जाता तितको बेगीन स्पीड अप करून बिचोलींतलें काम कंप्लीट करता. बिचोलींतलें स्कूल जें आसा तें ऑलरेडी म्हणजे हांव तेन्ना ते फावटी फावंडेशन स्टोनी हांवेनूच घातलेलो. ते फावटी म्हाका दिसता आमकां 15 ऑगस्ट परवा आमी जाता जाल्यार ऑगस्ट म्हयन्यांतूच ताजें हँडओवर करपाक शक्य जातलें. आमी मेळून ताजें इनॉग्रेशनूय करुया आनी फायर स्टेशन आमी तें कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट केलो. नवीन कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड येतलो. ओके, त्या खातीर हे सद्या तरी प्रायोरिटीचे 3 प्रोजेक्ट आसा. उरला तेजे एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग. एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंगेचोय विशय म्हाका खबर आसा. इट इज अ बीग प्रोजेक्ट. बिचोले तालुक्यांतलो सगळो व्हडलोच प्रोजेक्ट आसा. बट सगळ्या जाणांक शिफ्टींग जाल्या उपरांतूच त्या एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंगेचो विचार जातलो. कारण पण शुअर ती एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग बिचोलेंतली घेवया. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक स्कूल म्हाका दिसता एकदां सर सुरू जालें की आमचे स्कूल बिल्डींग सर म्हणटा तशें 15 ऑगस्टाक सुरू जातले. फक्त सद्या थंय आसा ते स्कूल आसा. सो ते जशें शिफ्ट जाले काय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक घेवपाक म्हाका दिसना सर आमकां कितें हें आसपाक जाय. स्पीकर सर, थंय आतां आमी स्कूल शिफ्ट केलां बट तितलें पुलीस स्टेशन वयर शिफ्ट केलें. आमचे मामलेदार ऑफिस, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस, फायर स्टेशन ही सगळी डिपार्टमेंटाय बी त्या मेन ब्लॉकान आसा. त्या सगळ्याचो विचार करून कशा पद्दतीन फर्स्ट फेज सेकंड फेज घेवप एकदां आमदारा कडेन डिस्कस करून तो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक घेवपाक जाय. कारण म्हाकाय स्वता बिचोलेंत म्हाजोय बिचोले तालुकोच आसा. त्या खातीर प्रायोरिटीचेर तो प्रोजेक्ट घेवप ही म्हाजी इच्छा आसा. जाता तितके बेगीन घेवया. तो अजून पर्यंत अर्दकुटो उरलेलो आहा. कितलीं वर्सां जालीं आनी आतां थंयसर कांयच काम चलना. सो जाता तितल्या बेगीन म्हाका दिसता तो कंप्लीट करपाची गरज आहा. कित्याक हेल्थ इश्यू हो मेजर इश्यू जाल्लो आहा हांगा मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी म्हाका दिसता पेडणे तालुक्यानूय तो मेजर प्रोजेक्ट आहा. सो जाता तितक्या बेगीन तो कंप्लीट करपाची गरज आसा. सो मातसो बेगीन जाता तितलें करपाचें तें. स्पीकर सर, तुवेंतलें हॉस्पिटल हें आमचें मेजर हॉस्पिटल आसा आनी आमकां फक्त ताजे सगळे इंटेरियर्स ताका जे जाय म्हणजे OT सुरू करपा खातीर आसतले, बाकीचे सुरू करपाक हेच फक्त उरलेले. थंयसर आमी डायलिसीस युनीट फक्त सुरवात केल्लो सुरू करपा खातीर. कारण येदी व्हडली बिल्डींग आमी कंप्लीट केल्या. त्या खातीर सायडीक आमचे दुसरे हॉस्पिटल आसात बट ताजें म्हणणें बरोबर आसा की तो प्रोजेक्ट जाता तितके बेगीन सुरवात करपाक जाय. पण आमी हेल्थ मिनिस्टराक बरोबर घेवन आमकां थंय कितें कितें शिफ्ट करप जातलें आनी प्रायोरिटीचेर आमी कितें करतले. कारण आमी बरेचशे कडेन पळयता की खुबशा CHCनी आमी OT तयार केली बट ती OT तयार करून आमकां खंयसरूच ती OT इन यूज आयली ना. म्हणजे आयज बिचोले, सांकळे, वाळपय सगळी कडेन आमचे कडेन OT आसा बट ती OT इन यूज येयना. आनी OT जर आतां 6 वर्सां वापरल्यो ना जाल्यार त्या OTंचो कांयच उपयोग ना. त्या आमी प्रत्येक हॉस्पिटलात जर OT बांदले आनी ताजो उपयोग जालो ना जाल्यारूय काय उपयोग ना. आमी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता ते यूज जावपाक जाय. दोतोर शेट्ये इजन बाय प्रोफेशन दोतोर तांकां खबर आसा. कारण त्या खातीरच म्हणजे जी नीड आत्तां आसा तितके कंप्लीट करून दिवन आमकां शिफ्ट करपाक काय हरकत. टायम ड्युरेशन कळोंक शकता केन्ना मेरेन जावं शकता तें. तुवें हॉस्पिटल 31/12/2022 पर्यंत आमी तारीख त्या कॉन्ट्रॅक्टरान घेतला. सिवील वर्क सगळें कंप्लीट जाला. स्पेशलायज्ड वर्क थंयसलें जें उरलां म्हणजे तुका आतां जें सांगलें हांवें OT पासून बाकीचें जें वर्क उरलां तेंच जावपाक जाय. तें कंप्लीट करूं येता. आनी मुख्यमंत्री म्हाका दिसता काणकोण रविंद्र स्टेटमेंट करप बरो. कारण 2017 सुरू जाल्लें अजुनूय तशें कंप्लिशनाचें हाजेर ना. ताचें मातशें केन्ना सोंपतलें जाल्यार तें जाल्यार काणकोणकार एक रिलीफ मेळटा. कारण काणकोणकार वाट पळयता सगळ्याची रवींद्र भवनाची.
सभापती महाशय, आमचे काणकोणचे रवींद्र भवन आमी एक्चुली 31 मार्च 2023 म्हटलां, बट जाता तितके बेगीन कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलोवन जाता तेज्याय पेक्षा बेगीन जाता जाल्यार आमी कंप्लीट करता. आनी काणकोण ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला. म्हणजे भितरले थिएटर वर्क, सावंड सिस्टीम असले जे मायनर वर्क आनी ताका स्पेशलायज्ड कॉन्ट्रॅक्टर लागता, म्हाका खबर आसा. कारण सगळे ते जर आमी मायन्युटली केले ना, काही गडबडीन केले जाल्यार ताका प्रॉब्लेमूय जाता. त्या खातीर हें काम एकदाचें जाता तितके कारण जे लांबत रावले जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां परवडचें ना. ना. आमी 31 मार्च 2023 ही ताका फायनल डेट दिल्ली आसा. ताज्या पयलीं प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करून तुमचे कडेन हँड ओवर करता. येस, ओके. सर, अंदपर MLA दिगंबर कामतीन जो ब्रिजाचो रावणपणाचो जो प्रश्न विचारला, तो ब्रिजाच्या तेकोन एक 100 मिटराचेर एक सर्कल आहा आनी ते 5 रस्ते जॉयन जाता आनी ते मोठी प्रमाणात ट्राफीक जाम जाता. जेन्ना हो ब्रिज जातलो तेन्ना हो सर्कलाचो प्रश्न ते मोठ्या प्रमाणात आनी ट्राफीक जाम जावंक शकता. त्या खातीर सरकारान कितें प्रोविजन आहा? स्पीकर सर, आमदार बाब संकल्प सांग. संकल्प बावणकर. एनी हांव ताजो एकूच प्रश्नाचें उत्तर दिता. ताणें जें सांगलां, इट इज एन ट्राफीक डिजायन करप. हेजें आमी तो ब्रीज करता आसतना तोय ट्राफीक डिजायनींग थंयसरलें लक्षांत घेता. म्हाका जाण जावपा जाय आसलें की GSIDC जेन्ना टेंडर फ्लोट जाता, तो टेंडर फ्लोट जाल म्हणटरी वर्क ऑर्डर येता. वर्क ऑर्डर येता म्हणटरी फावंडेशन स्टोन घालता. फावंडेशन स्टोन वगता आमी तो हातोर घालताय, स्टोन घालताय. इज दॅट करेक्ट? येस. फावंडेशन स्टोन म्हणजे फातर घालता हय. हय, फातर घालता न्ही आफ्टर द वर्क ऑर्डर. सो स्पीकर सर, 5 जानेवारी 2022 हय, 5 जानेवारी 2022 कार्मोना पंचायत ग्राउंड हाजी वर्क ऑर्डर भायर सरलेली फावंडेशन स्टोन घालपाक. कित्याक म्हाका दिसता आजून पुसान वी आर स्टील वेटिंग फॉर रिटेंडरींग ऑफ द कार्मोना पंचायत ग्राउंड. स्पीकर सर, सो कितें जालें थिंगा? वॉट हॅज हॅपन्ड एंड हाऊ डीड दॅट फावंडेशन स्टोन गो? कित्याक आजून पुसान टेंडर रिटेंडरींग जावंकूच ना. स्पीकर सर. स्पीकर सर, एकदां आमी टेंडर जाल्या उपरांत सुद्दां वर्क ऑर्डर दिवच्या पयलीं लायता. म्हणजे आमदार बीन जर गडबड करीत लाय एकदांचो फावंडेशन स्टोन म्हणून. टेंडर जाल्लो आसत जाल्यार एकदां लायता. वर्क ऑर्डर मेळपाचीच आसता न्ही. बट त्या टेंडर फुडें जर तेणी कदाचित घेतली ना, बाकीचे प्रॉब्लेम जाल्यार उरला आसतलो. म्हाका दिसता वेंदीचें तशेंच कितें तरी जालां आसतलें. आतां परत टेंडर करून आनी एक पाटी लावया. Okay, sir. So, Speaker sir, I just wanted some assurance that this Carmona Panchayat ground can be taken on fast speed track. कित्याक आजून पासून रीटेंडर जावंक ना. भुरगे गांवचे खेळपाक सोदता and it's a long pending project. I would request GSIDC to speed up this matter. म्हाका दिसता प्रायसिंगा लागून कितें काय तो टेंडर जावंक ना. So रीटेंडरींग करपाक. If you, some assurance can be given from the minister, please. आतां पर्यंत GSIDCन जितके ग्रावंड बांदल्या, आमी जर 2 वर्सांनी वचून पळयले जाल्यार तेजेर ग्रीनफिल्ड उरोंक ना. हांव म्हणटा ग्रीनफिल्ड खंयच्याच ग्रावंडार उरोंक ना. एकाय ग्रावंडार उरोंक ना. तो मेंटेनूय उरोंक ना. एक्सेप्ट म्हणजे म्हाका दिसता 2 ग्रावंडाचेर ग्रीनफिल्ड उरला. एक म्हाज्या नावेलीच्या ग्रावंडाचेर आसा, आमच्या साखळे नावेली. तेजेर आजून ग्रीनफिल्ड मेंटेन केला. बेनावली मेका वाडीर. बट कित्याक हांव एकूच सांगता, म्हणजे ते मेणकुऱ्या एक ग्रावंड बांदलेलो, वचून पळय जाल्यार थंयसर कांयच ना ग्रीनफिल्ड. वास्को एक आशिल्लो तुज्या थंयसरूच तो वयर बांद, कांयच ना. तुकाय खबर आसतलें. फक्त हें हांव इतक्याच खातीर सांगता, म्हणजे आमी इतली कॉस्ट पयशे मोडटा आनी ते करता, शेवटी तेजो मेंटेनन्स कोणूच पळयना. परत हँडओवरचो इश्यू आसता. म्हणजे एकदां त्या पंचायतीन दिल्ल्या जागा म्हणून बांदता, परत स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हँडओवर घेयना, कोण मेंटेन करतलो, अशे थोड्या ग्रावंडाचो विशय आसात. बट हे मेंटेन दवरपा खातीर कितें तरी एक मेकानिजम जें आसा, आमी जरी म्हटलें बाबा तो कोणी यूज करचो, प्रायवेटली कितलो यूज करचो, तें मेंटेन कोणी करचें. कारण डिपार्टमेंटा कडेन मेंटेन करपाचें म्हटलें आसत जाल्यार तें मेंटेन जायना. कारण तो डेली स्प्रिंकलिंग आनी हें सगळें करपाक जाय. तुजो ग्रावंड कितें आसा पळय न्ही, ताजो आमी विचार करता. बट ह्याय मेकानिजमाचो स्पोर्ट्स मिनिस्टराच्या बरोबर मेळून एकदां ठरोवन आमी तो एकदां ठरोवया. नाजाल्यार आजून एक GSIDCन तुज्या वेळी म्हाका दिसता ग्रावंड बांदला खूब वर्सां जालीं, कोणूच यूज करिना. म्हणजे ते कांयच ना. कोण वेळी कॉन्स्टिट्युन्सीन एक ग्रावंड बांदला, कोणूच वापरत ना. असो बरोबर आसा काय ना? एटलिस्ट तो कोणा राव 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 तो संकल्पाचो नंबर आहा. वेल्ली ग्रावंडाचेर सर वेल्डिंग ग्राउंड तो बांदला, तो स्ट्रक्चर बांदला, स्टँड बांदला, भायल्यान कंपाऊंड वॉल बांदला, पूण मोदें आहा तो ताची पीच बांदूंक ना. पीच बांदल्यार ती वयतली कितें ती. सर पीच बांदूंक ना. भायल्यान गेटीक लॉक मारलो. 5 वर्सां जालीं गेटीक लॉक मारलो. कोणाक भितर वचपाक मेळना.
हांव तेंच सांगता तुजें म्हणणें बरोबर आहा कदाचित म्हाका खबर ना गेटीक लॉक मारला आनी कित्याक मारला तें म्हाका खबर ना हांव परत सांगता जाय जाल्यार न्ही हांव तेजें एक कितें तरी म्हणजे तो इन युजान येवपाक जाय नाल्यार 5 वर्सां जालीं येदें व्हडलें स्ट्रक्चर बांदून आसा तूं म्हणटा पीच जावंक ना कोणाकूच उपयोग जावंक ना म्हणजे बांदला त्या GSIDCक उपयोग ना त्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक उपयोग ना तुज्या भुरग्यांक खेळोंक मेळना कितें तरी म्हणजे म्हाजें तर म्हणणें आमी जेन्ना म्हणटा पळय न्ही म्हणजे पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप जाल्यार त्या थंयसल्या लोकल लोकांकूय वापर जावचो कोणी तरी तो मेंटेनूय करचो आनी प्रोफेशनल गेमी खेळोवच्यो जावचे आनी भुरग्यांकूय यूज करून दिवचो म्हाजें अशें म्हणणें ना लोकल यूथ जे आसा तांकांय यूज करपाक दिवचो आं सगळ्यांक विश्वासान आमी तयारी करता पब्लीक प्रायवेट आमी तयारी करता स्पिकर सर हेच आमी डिमांड केल्लें अजून ना आमी अशें जे ग्रावंड इन इंटेरियर आतां फॉर एग्जाम्पल हांव तुका उदाहरण दिता मेणकुऱ्याचो ग्रावंड आसा जो मेणकुऱ्याचो ग्रावंड आसा आमी जर तो पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपीचेर हाडलो जाल्यार तो ग्रावंड मेंटेन उरतलो आनी केन्ना तरी ऑफर करता की एक क्लब आहा ताजो ग्रावंड आहा ताजो इन्फ्रास्ट्रक्चर तूं बांदचो ग्रावंड लँड इज देयर्स एक्विजिशन कॉस्ट ना आर यू ओपन टू दीस म्हाजें म्हणणें आसा एट प्रेझेंट जे आमी ग्रावंड कन्स्ट्रक्ट केल्ले आसा पळय न्ही तांचोच पयलीं हो विचार करुया इन्स्टेड ऑफ स्पेंडींग द मोर मनी आसा त्याच ग्रावंडाचो विचार करुया जर कोण घेवन ते रन करपाक तयार आसा जाल्यार तेजोय विचार करुया पयलीं ओके स्पिकर सर आमी हेच डिमांड केलें 2 म्हयन्या आदीं आमचे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्सान वंदना रावत इन्स्पेक्शन केल्लें आमकां फकत गेट ओपन करून एटलिस्ट पब्लीक भुरग्यां आहा तेंका खेळपाक मेळटा भायल्यान सो मागीर ते ट्रान्सफर जालें सर सराकूय सांग सरान आमकां स्पोर्ट्स मिनिस्टरान इन्स्पेक्शन कोता म्हूण सांगलां सो 5 वर्सां जालीं ती बरो स्ट्रक्चर बरो ग्रावंड आहा तो I had also given a time to you, but you have never turned back. Don't blame to me. No, For inspection of this William ground, I have also given a time. सर इन्स्पेक्शन जालें तेसा आमी एक फावंडेशन स्टोन दवरला तेसा खंयचे आमदारान म्हाका कोणी ब्लेम करपाना ज्या हांव ब्लेम करना ओके हांव ब्लेम करना उलयता आसतना सारको उलोवपाक आमचे ते फावंडेशन स्टोन जाता ते आसा आमचे ते इन्स्पेक्शन हांव जावना सकाळचो 6 ग्राउंडाचेर पावता 6 ग्राउंडाचेर पावता लक्षांत हांव ब्लेम करना सो आमचो तो मातसो ओपन करून दिवचो संकल्प बामणकर गिरीश बाबू सगळे GSIDC सांगता एक स्पीकर सर लास्ट क्वेश्चन स्पीकर सर 4 क्वेश्चन आमचे आसा स्पीकर सर जे प्रमाणे आमचे दिगंबर सरान जो हांगा GSIDCचो जो इश्यू रेज केल्लो आसा हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता आतां जे प्रमाणे सगळे जाण हांगा उलयलेले आसा ते फक्त प्रोजेक्ट जे इनकम्प्लीट आसा जे न्यू प्रोजेक्ट जावंक जाय इनॉग्रेशन जावंक जाय हेज्या बाबतींत उलयलेले आसा हांव मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता आनी नजरेन हाडून दिवपाक सोदता आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या कित्याक आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन एक थंयसर रविंद्र भवन आसा कितलींशीं वर्सां जावन कंप्लीट जावन बऱ्या भशेन रविंद्र भवन चलतालें आयज त्या रविंद्र भवनाचे मेंटेनन्स म्हणटा ते झिरो जावन पडलेले आसा आयज त्या रविंद्र भवनाचे मेंटेनन्स ना थंयसर AC चलना आयज थंयसर हॉल जे आसा ते हॉल थंयसर लोकांक मेळना तियात्र जायना नाटक जायना स्पीकर सर, मातसो आयज interview- जे मामलेदार आसा सर ते मामलेदार Intervene बसता करता. तलाटी बसता तांकां AC ना इंटरव्हीन करता स्पीकर सर GSIDCन एकदा प्रोजेक्ट कंप्लीट केलो आनी हँडओव्हर केलो काय ना हो प्रश्न त्यांनी आर्ट अँड कल्चराक विचारूंक जाय हांव जस्ट हेज्या खातीर सांगता सर आर्ट अँड कल्चराचो मिनिस्टर येवन थंयसर आतां उत्तर दिवं शकना तो तेका वेगळो विचार हे करून गेलो सर सर हो एक प्रश्न जालो सेकंड प्रश्न हांव तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता जे GSIDC अंडर येदे व्हडले प्रोजेक्ट येता इतले करोडांनी हो पब्लिकाचो पयसो घेवन आमी हे बांदता आतां थंयसर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन इंटरनॅशनल लेवलाचो स्विमींग पूल जाल्लो आसा आमच्या मंत्र्यान येवन थंयसर इनॉग्रेशन केलें हांवूय आसलेलो थंयसर इनॉग्रेशनाक बट आयज तो येदो व्हडलो प्रोजेक्टाचो यूज कितें आमकां उतर दिल्लेलें कितें आमच्या थंय लोकल्सांक भुरग्यांक थंयसर यूज जातलो थंयसर ट्रेनींग मेळटलें म्हणून अजून पर्यंत तेजेर कांय जाल्लेलें ना भुरग्यांनी आमी स्टाफ घालून स्विमींग पूल चालू केल्लो आसा GSIDC हॅज कन्स्ट्रक्टेड दॅट दिस थिंग हे हावजान हे रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता थंयसर एक भायर वॉचमॅन दवरलेलो आसा तो एका मनशाक सुद्धा भायरसून लोकांचे तांकां अलाउड करना केन्नाची गोष्ट उलयता हांव तुका हे 2 दिसाची पयलींची गजाल सांगता सॉरी सॉरी 2 दिसाची पयलींची आज वचून पळय तुका आतांच्या आतां मनीस थंय धाडून व्हिडिओ कॉलिंग करपाक लावपाक तयार आसा तर त्याच प्रमाणे आमच्या सड्या वयले मार्केट कॉम्प्लेक्स
देड वर्स जालें क्वेश्चनाचे संकल्पाक सर देड वर्स जालें डिमांडाचे तुम्ही उलोवंक शकतले तुम्ही GSIDC अंडर कंप्लीट जाला सर सर एकूच मिनिट GSIDC अंडर कंप्लीट जाला देड वर्स सर ते मार्केटाचें कितें सर फ्युचर मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आमचो सड्याचेर आसा सर तेजो फ्युचर कितें सर बस स्पीकर सर क्वेश्चन GSIDC जो आसा खंयचे खंयी पावल्या आनी सभागृहाचो टायम वेस्ट करता बरोबर बस हे प्रश्न आसा ते GSIDC अंडर आसा प्रोजेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 GSIDC अंडर ते प्रोजेक्टाचेर क्वेश्चन नंबर उलयता 4 सर केदार नायक हे फेलियराक लागून तुम्ही स्टॉप करता सर उलोवपाक दिना हांव जस्ट कळपाक तेजे GSIDC जे मार्केट असले पळय न्ही ते GSIDC अंडर ना म्हणजे तुम्ही सांगले ते बरोबर आहा तुम्ही खंयच्या खंय वचोंक लागले